गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. पुराय उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्यो दर्यावेळो तेलाच्या गुळयांनी भरल्यात. गोंया खातीर ही हुस्क्याची गजाल. शुक्रारा सावन हे तेलाचे गुळे दर्यादेगांचेर दिसपाक लागल्यात. तेलाच्या गुळ्यांक लागून नुस्त्याचेर वायट परिणाम जातलो. हे गुळे काडून दर्यावेळो निवळ करात, थळाव्यांनी मागला. 2 दिसां आदी केरी, हरमल, मांद्रे, मोरजी, वागातोर, कांदोळी आणि मिरामार दर्यावेळेर तेलाचे गुळे आयिल्ले. आता दक्षिण गोंयांतल्या कासावली वेळसाव दर्यावेळेर तेलाचे गुळे आयिल्ल्यान थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. हे तेलाचे गुळे काडून दर्यावेळो निवळ करपाची मागणी तांणी केल्या. फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा ही समस्या चडच गंभीर आसा. पावस सोंपलो काय गोंयच्या दर्यावेळांचेर तेलाचे गुळे येतात. हाचे आदी कितलेशेच फावट हे गुळे आयल्यात, पूण हे खेपे ते चडच आसात. आयज आमी कासावली वेलसांव बिचीचेर आसा आनी वर्साचे ऑलमोस्ट आतां 12 म्हयने हे तार बॉल दिश्टी पडटा. आयज ह्या तार बॉला लागून नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जालेले आसा. हिंगा आतां तार बॉलाचेर पळयलें जाल्यार आमचे सेल स्पिशीज पिड्यार जाता रायट नाव फॉर एग्जाम्पल. तशेंच करून सगळी मरीन लायफ जी आसा आयज काबार जाता. आयज नुस्तेकार आयज तार बॉल फिश करता पूण लेस नुस्तें धरता. सो हे कोस्ट गार्ड कितें करता, आयज शिपी येता एमपीटी पोर्टाचेर आनी एमपीटी पोर्टाक कांय मेकॅनिझम ना. कोस्ट गार्ड न्हिदलेलो आसा. स्टेट गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंट कितें करता, आयज एक सायड इरोजन, दुसरी सायड तार बॉल. आयज आमची सिल्वर बीच जी आसा आयज काडी जालेली आसा. आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर, especially the environment minister, to pursue this matter with the MOEF and see that the solution is brought. आयज टाल बॉल्स पडले जाल्यार आमची बीच आख्खी काही बीच जातली. सिल्वर सेंड आयज काबार जातले. सो सरकार जो आसा हो हे इम्पॉर्टंट इश्यूचेर लक्ष घेवचे आनी हे इश्यू जाता तितले बेगीन हे सॉल्व करचे आनी हे तार बॉल जे आसा पयले काडचे म्हणून सरकाराक विनंती करता. कोण सुद्धा दर्यान पडलो न्हू मागीर तो वॉस्ट बिचार जातलो. सो हे कोण कंट्रोल करतलो. आयज सीएम तुका हांव सांगूंक सोदता, तूं जे गोंया विकूंक म्हटला न्हू, हे बारीक जे गोश्टी आहा न्हू तेचेर पयलीं लक्ष घाल. ही पळय दीस इज अ मरीन लायफ. हे सगळे शेल फिश, हे सगळे मरीन लायफ पळय शिणाणे बिणाणे बीन म्हणटात न्हू ते हे. आनी हे आयज हे पळय हे आयज ही ऑयल बीन जी पडटा, हे असले प्रोडक्ट जे दर्यान हे हेजार्डस प्रोडक्ट दर्यान तुमी सोडटात, त्याच्या कारणान हे पिड्ड्यार जाता आनी फुडें हे आमकां मेळचें ना. सो पयलीं तुमी नॉलेज गॅदर करा की एनवायरमेंट कशें सेफ करतले ते. ही नॉलेज असल्या शिवाय आमी एनवायरमेंट सेफ करूंक शकना. आनी तुमी जे बसले स्पेशली मिस्टर काब्राल, तुका हांव सांगूंक सोदता, तूं जो सगळे ब्ल्यू फ्लॅग आनी रेड फ्लॅग बीन करूंक सोदता बिचीस, तूं पयलीं बिचीस ऑलरेडी जे आहा ते मेंटेन कर पयलीं सारकें. आनी त्याच्या मागीर ब्ल्यू फ्लॅग आनी रेड फ्लॅगाचें सर्टिफिकेशन वच. पळय दीस इज टोटल नॉनसन्स. तुमी आमच्या पर्यावरणाला खेळटात आनी हे जे तुमी केले, हे जे शिपींग कंपनीज आहा हेका सू करपाक जाय आनी हे काम गव्हर्मेंटाचें. आनी सीएम तूं हेचेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक सांग हे बीचीस जे आहा न्हू हे गोंयान पडटा आनी तुमच्या ज्युरिडिक्शनान येता. हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा ते हेचेर एक्शन घेतले आनी हो फिनॉमिनन एवरी इयर जो जाता तो बंद जातलो म्हणून. कित्याक आमकां आमचें एनवायरमेंट इम्पॉर्टंट. वी आर अ ट्युरिझम स्टेट आनी आमकां ट्युरिझम गोंयान डिस्ट्रॉय करपाचो ना. गोवा 365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले. चवथीच्या दिसांनी गर्दी असली तरी दुयेंती मेळपाचे प्रमाण खूबशें उणें आसा. चवथीचे दिसा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. ते भायर दुयेंती मेळपाचे प्रमाण 1.60% आसा. सोमारा 3441 चाचण्या उपरांत 54 दुयेंती मेळ्ळे. हे प्रमाण 1.6% आसा. 90 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 97.76% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 1,74,891 दुयेंती मेळ्ळे. हातूंतले 1,70,972 दुयेंती बरे जाल्यात. जाल्यार 702 सक्रीय दुयेंती आसात. भारतात आतां मेरेन कोरोना वासिनाचे 75 कोटी परस चड डोस दिल्यात. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीयान हे विशीं म्हायती दिली. हेच गतीन वासिनीकरण सुरू उरत जाल्यार डिसेंबर मेरेन देशांतले 43% लोकांचे वासिनीकरण पुराय जातले. तशेंच कोरोना धामीचे तिसरे ल्हार आडोवपा खातीर वर्स सोंपता म्हणसर 60% लोकांचे वासिनीकरण पुराय जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ली खबरो. चवथ हो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. दुबावच ना, पूण तो एकचाराचोय आनंद सुवाळो.
घरापासून पयस गेल्ल्या घरातल्या पिलांक परत आवयच्या पांखा खाला 5 दिसां खातीर एकठांय हाडटा ती हीच चवथ. अशाच 2 गांवांतल्या 2 घरब्यांचो आनंदोत्सव आयज आमी पळोवया. बेतलांतलो खावणेकारांचो एक घराबो आनी दुसरो कोरगांवचो शेटी फॅमिलीचो. रांगळे बेतलांतल्या खावणेकारांची फामील तशी खूब व्हड. लग्न संस्कारा उपरांत जळामळा ती पातळ्ळ्या. पूण चवथीच्या 5 दिसांचो भांगराळो मुहूर्त सादून एकामेकांची खुशालकाय जाणा जावन घेवपा खातीर ही पुराय फामिली एकठांय येता. पारंपारीकताय जपता. चुट्टां मल्लां खूबच लागींची. आधुनीक काळांतय गणपतीच्या मकरा खातीर तीच आदार दितात. सैमीक वातावरण. 6 दिसांचो हो आदल्या घरात जावपी मेळ. सुनो जावो एकठांय आयल्या उपरांत फुगडी घालची ना जाल्यार आनी कितें करतली. सुखदुख्खाच्या फुगडेचेच रुपान ती वाडटात. पळयात. एकटाय आम्ही पुजता 6 घराचो आणि एक आमचो गणपती आणि एक सगळे सुनो आणि आम्ही जावो जावन एकठांय करून एक घरात पुजता. व्हडले आमचे घर आहा पिडयेचे साशे मावाचे तेंचे आणि 6 पिडयो जाले आमचे. अजून आम्ही हांगा एकठांय करून भुरग्याक सगळ्या नात्राक बित्राक हांगा हाडून आमची घरा बंद दवरून हांगा आम्ही एकठांय गणपती पुजतात आणि हांगा पुजा. आम्ही सध्या जवळजवळ गणपती 7 दीस दवरलो आसा आणि एकठांय जावपाचे अशें म्हणजे खरेंच आमच्या जे पुर्वजांनी कितें जे आमकां दिल्ले आसा एक एकवट तो खरोच आमच्या ह्या सगळ्यांनी म्हणजे माई म्हण आतां जी उलयताली ती आई म्हण मीवय तसोच आमकांय सपोर्ट केलो. आमचो बाबा ते पयलीं करताले तेजे पळोवन हांवें पुजेचे वगैरे सगळे कितें शिकलो आणि ह्या खरेंच पुर्वजांचे खरेंच पुण्य आसा की ते आमकांय लाभले. जाल्यार पेठेचो वाडो कोरगांवचे शेटी फॅमिलीचे हें जुनें घर 5 दीस उपट उमेदीन भरता. 12 फॅमिलींचे मेळून सुमार 300 फॅमिली मेंबर एकठांय येतात आणि सुरू जाता ती मज्जाच मजा. खास करून बायलांचो हो आगळो वेगळो उत्सव. कित्याक तर वर्सान एकदां सगळ्यांचे मेळप जाता. गोड खावप, गोड उलोवप, तीर्थ प्रसादावरी खोशी वाटून घेवप. फुगडी, भजन, कीर्तन, आरत, घुमटारत कितें कितें म्हणना. शेटये कुटुंबाची चवथ एक पूर्ण उत्सवच जावन उरला. पळया. ऍक्च्युली आमचं म्हणजे मेन 12 कुटुंबीय आसा. आता 12 कुटुंब असून त्यांचे म्हणजे सेपरेट अराउंड 200-300 लोक रावतात. पण मेन 12 कुटुंब आणि जेव्हा गणपतीक नैवेद्य येता पळय तो 12 पानांचोच असता. आणि सबंद कार्यक्रम बी तुमचे आता कार्यक्रम कसले असतात तुमचे 5 दीस? 5 दीस म्हणजे फर्स्ट डे तर आमकां लेट जाता म्हणजे गणपतीची 12 आमच्या नजार उगडटा. चवथीचो पयलेच दीस असता तेन्ना मागीर हौशे बीन असता. ते करून अराउंड आमचो नैवेद्य जाता म्हणा 3 आरती बीन जावन 3 जाता. मागीर रातचे आमी पारंपारीक अशे भुरग्यांचे प्रोग्राम घेता. मागीर दुसरे दीस भजन असता. मागीर भजन स्पर्धा असता. कीर्तनाचो एक असता चौथे दीस प्रोग्राम. डोकं माझं मोठं हत्तीसारखं. अरे कुठलंही जर ओझं घ्यायचं असेल माथ्यावर तर आधी डोकं बरं पाहिजे तरच त्या माथ्यावर ओझं घेऊ शकशील. हत्तीचं डोकं जे आहे ते मोठं असतं त्याच्यावर केवढा रे भार ठेवला नाही तर तो घाबरणार किंवा तुझ्यावर किती जरी जबाबदारी माथ्यावर ठेवल्या नाही तुला परवा दिसणार नाही. कारण तुझं कपाळ ते मोठं मस्त मोठं आहे. असं अनेक गोष्टी सांगितल्या मग त्याला पटलेला आहे. असा हा गजानन गणेशच नव्हे तो गुणेश आहे. गुणांचा ईश असा तो गणेश आणि म्हणून त्याची सगळीकडे सर्वत्र पूजा केली जाते. इथे आपण प्रत्येक वर्षी करतो. घराघरामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी त्याची पूजा होत आहे. आणि हो माडेल चोडणीच्या आनंद कुणेकाराच्या घरचो गणपती तांणी भजनादी परंपरा चालूच दवरल्या. 5 दीस आसता आणि त्या निमतान तेंच्यांनी आयज सार्वजनीक श्री सत्यनारायणाची महापूजा केल्ली आसा. आणि ही पूजा केल्ली आसा आमचो तेजो पुत्र श्री साईराज कुंडयकर हेणे. आणि त्या निमतान तेंच्यांनी आयज भजन तशेंच सकाळच्यान एक धार्मीक विधी हांगासर केल्लो आसा. आणि हो जो राजांगणावरी सेट पळोवपाक मेळटा तो केला पिसुल्ले होंडाच्या विष्णू गावडेन.
तांगेर गेल्या उपरांत खूपच आदल्या काळात गेल्ले वरी दिश्टावो जाता. भोव कश्ट घेवन ताणें हें आदल्या तेंपावयलें घर देखावो म्हूण उबें केलां. गोवा 365 खातीर बेतलांतल्यान रमेश नायक रावत, कोरगांव पेडणेच्यान संदीप कामोलकार आनी माडेल चोडण आनी पिसुल्ले होणाच्यान जवाहर बर्वे. बंगाल उपसागरांतल्या उण्या दाबाचो पटो कमकुवत जावपाक लागला. ताका लागून पावसाचो नेट उणावतलो. बुधवारा मात उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. नुस्तेकारांनी 16 तारखेमेरेन खोल दर्यांत वच्च्यांनी हवामान खात्यान शिटकायला. आणि आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.